wisdom so आमचे संगीती श्रद्धा आमका सांभाळसलता ताचे पगार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगात आमकां तो दैवीक मोगाचो ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगात आमकां तो दैवीक मोगाचो पाकुळटाची केदी मोती सोंदर्यो तो बेजी कन्याक पोटून प्रसृतान नानता बाबा दिता तांकां ओपसू पेशेल्या नेटयता आपले श्रमास तांकां चेतय तो एक साता बापाक दिता तांकां पूर पेशेल्या नेटयता आपले श्रमास तांकां चेतय तो एक साता मोग इश्टाची सुसौम्या नातान मोग करतेल्या मांडाव सायबा तुजो उपकार सर्पण करता नमस्कार साधू आमचो इश्ट्या सजना चिनी जातस काबारी निर्मी आमी बघून तुका रूपाकी सरगारी साधू आमचो इश्ट्या सजना चिनी जातस काबारी निर्मी आमी बघून तुका रूपाकी सरगारी मोगाळ भवनानी बहिणीनो दुलोब जेसू मोगाळ उदार जेसू मोवाळ इष्ट दीस रात आमचे संगी रावतो आमकां सांबाळन चलोवचो काकुलतीचो दर्यो तो ताच्या कुरपेशेल्यान नेटोवचो संपूर्ण आमकां ताच्या मोगान भरचो तसो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये खरोच आजार आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी म्हजो आनी तुजो इश्ट म्हजो आनी तुजो संपूर्ण मोग करचो विश्वासी मोग करचो सोमी आमचे मुखार आसा
आमकां हरी एकल्यागे पळयता, आमकां हरी एकल्यागे वळखता, आमचे सांगाता तो सोमी आसा. एक घडी भावार्थाच्या नदरेन या जेजूक या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमी अनुभव करया मोगाचे न्हू. उंड्या रुपार खरोच जिवो तो आजार आसा आमचे लागीं उलयता, आमकां हरी एकल्यागे समजता, आमकां हरी एकल्यागे पळयता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तसो मोग शर्तावीन जावन आसा, अनकंडिशनल लावन हरी एक घडी हरी एक दीस आमचो मोग करता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तसो सोमी आमचे मुखार आसा. इसाया प्रवादी अध्याय 61 वाक्य 10 तो म्हणटा, हांव सर्वेस्परा थंय संतोषतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका नवऱ्या बरी आनी भांगारान शृंगारयलेल्या व्हंकले बरी ताणें म्हाका ताराणाच्या वस्त्रांनी नेसयला. कितलीं सोबीत उतरां बळया, कितल्या अपूर्बायेन ताणें आमकां नेसयलां, कितल्या मोलादीक तरान आमकां नेटयलां. आमचे जिवीत ताचें तो आमचो सोमी आमचे मुखार आसा. मोगाचे न्हू, एक घडी उतरां आमी सांगता म्हणया. हांव सर्वेस्परा थंय संतोषतलो, हांव सर्वेस्परा थंय संतोषतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका नवऱ्या बरी, मुकुटान नेटयलेल्या एका नवऱ्या बरी आनी भांगारान शृंगारयलेल्या व्हंकले बरी, आनी भांगारान शृंगारयलेल्या एका व्हंकले बरी ताणें म्हाका ताराणाच्या वस्त्रांनी नेसयला. ताराणाच्या वस्त्रांनी नेसयला. ताराणाच्या वस्त्रांनी नेसयला. ताराणाच्या वस्त्रांनी नेसयला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. अरदान तुका सुमियान जेजू, अरदान तुका अरदान तुका सुमियान जेजू, वंदन तुका सुमियान जेजू, महिमा तुका सुमियान जेजू, स्तुती तुका सुमियान जेजू, प्रणिपात तुका सुमियान जेजू, जय जय तुका सुमियान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचेनो विलापाचो पुस्तक परण्यासरल्यांत अध्याय 3 वाक्य 22 आनी 23 म्हणटा, सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताच्या काकुलतेक केदींच अंत ना. तसो मोग केदींच सांबाना, ताच्या काकुलतेक अंत ना. तो आमचे हरी एकल्याचें बरेंपण आशेता, आमकां हरी एकल्याके बरें करता. मोगाचें न्हू, थोडे बडी वेग्गी मेळोंक बरो, थोडे बडी दीस वचोंक बरो, पूण आमकां बरो करचो सोमी. पूण दिताना बऱ्यांतलें बरें दिवचो सोमी आमचे मुखार आसा. विश्वासी मोग तसो मोगाचें न्हू, ताची अपरमीत काकुलत जावन आसा. तेगून विलापाचो पुस्तक म्हणटा, सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताच्या काकुलतेक केदींच अंत ना. ही उतरां दोनी आमच्या हात आमच्या हृदयाचे दवन भावार्थान पातयेनीन सोमयाचेर विश्वास दवन आमी सांगता म्हणया. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग, सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, केदींच सोंपना, ताच्या काकुलतेक केदींच अंत ना, केदींच अंत ना. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग, सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, केदींच सोंपना, ताच्या काकुलतेक केदींच अंत ना, केदींच अंत ना. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया. hallelujah. Thank you Jesus, Thank you Jesus, praise you praise Jesus, you Jesus, we adore you we adore you Jesus, Jesus, we glorify your we name Lord glorify your name Jesus. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. धर्मगाल भवन आनी भयणीनो, सगळी पृथ्वी कीर्तन 66 वाक्य 4 म्हणटा, सगळी पृथ्वी तुझे आराधन करता, तुका कीर्तन गायता, तुझ्या मनाक कीर्तन गायता. येया आनी देवाची कृत्यां पळया, मनशा बसत अद्भुत ताची कार्यां. वही मोगाच्या भावा आनी भयणी, म्हज्या आनी तुझ्या जिवितांत अद्भुत ताची कार्यां. तेगून सगळ्या सृश्टे सांगता आमी मेळया मोगाचे न्हू. या सोमयाची स्तुती करया, या सोमयाक आराधन करया, या सोमयाक आमी नामान करया. सगळे आमी उबे रावया.
थाळयो पेटून सोमयाची स्तुती करून ही गीत आम्ही गावया. सगळी सृष्टी सोमयाची स्तुती गायता. 540 पेज नंबर 40. सोमयाची स्तुती गायतात. त्या सुकण्या सौजन सांगत आम्ही मेळया या आमच्या रसनाराची सोमयाची स्तुती आम्ही गावया. सुकणी सौसा सोमयाची स्तुती गायता. 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 घोडे दोंगर 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 सोमयाची स्तुती गायता. रुखसडा सोमयाची स्तुती गायता. रुखसडा सोमयाची स्तुती गायता. रुखसडा सोमयाची स्तुती गायता. रुखसडा सोमयाची स्तुती गायता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकठांय जाऊन सगळा सोमयाची स्तुती करूया. थाळयो पेटून सोमयाची स्तुती करूया. नाचून गावन सोमयाची स्तुती करूया. कित्याक आमचो सोमी आमच्या संगत आसो. आमचो मोग कसो विश्वासी मोग तसो तर या सोमयाक आमच्या काल समानात जाऊन थाळयो पेटून आराधना स्तुती आम्ही करूया. सोमयाची स्तुती करूया. एकठांय जाऊन सोमयाची स्तुती करूया. एकठांय जाऊन सोमयाची स्तुती करूया. एकठांय जाऊन सोमयाची स्तुती करूया. थाळयो पेटून 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 सोमयाची स्तुती करूया. नाचून गाऊन 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 सोमयाची स्तुती करूया. स्तुती करूया सोमयाची. हालेलुया. स्तुती करूया सोमयाची. हालेलुया. स्तुती करूया सोमयाची. हालेलुया. स्तुती करूया सोमयाची. हालेलुया. सगळी सृष्टी सोमयाची स्तुती करता. सगळी सृष्टी सोमयाची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सोमयाची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सोमयाची स्तुती गायता. हालेलुया 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 हालेलुया
महिमा तुका सोमिया स्तुती सोमिया या पवित्र सक्रमेंटान तुझ्या हजरपण आमी वगता सोमिया आमचे कधी तू आदार आसाय सोमिया आमचो हर एकलो मोग जाय सोमिया तुझे दर्शन आमकां दिवन आसाय सोमिया तुका आमी आराधना करता सोमिया जेजू या घडये सगळे भावना तुझ्या पांतळो समर्पण करता हर एकल्याचे तुझी नदर घाल सोमिया या विविध माध्यमांमध्ये आराधना वाटेलो सगळ्यांचे हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मगाच्यान जय पवित्र पुस्तकाचे एक उतार मातेवाच्या वांजलांतले जय तुझे दिर्वे आसा थंय तुझे काळीजी आसतलें जय तुझे दिर्वे आसा थंय तुझे काळीजी आसतलें मगाच्यानो हांवें एका व्यक्तीक पळयल्लो म्हाका उडास येता मगाच्यानो ताची आस्त बदीक ताचें दिर्वें जावन आसलें आनी केन्नाय त्या आस्त बदका खातीर झगडे आनी झगडे आनी प्रत्येक जावन ताच्या शेजाराच्याक इल्लोसो वाट दिवंक तो तयार नासलो आनी त्या वाटे खातीर झगडे आनी झगडे आनी कोर्टांत म्हणल्या बरी केज थंयसर आसली मोगाचें न्हू कितलीं वर्सां ती केज आसली लडली पूण तो मेलो मोगाचें न्हू केज मागीर आसली तो मेलो समाधान नासलें संतोष नासलें ताच्या जिवितांत आनी सगळें एका लेखान ताणें वगडावन कान गेलें ताच्या जिविताचें मोगाचें न्हू आनी तो मेलो ताच्या मरणा उपरांत वा मेल्ल्या त्या वेळार मस्त जाणांचे उलोवणें आयकूंक म्हणलें इतलीं वर्सां झगडलो समाधानी जियोना एक दोसो कुडको जागो दिवन वाट दिवी येताली ते करूना आतां कितें व्हरून गेलो येता आसतना मेलो खंय गेलो कितें व्हरून गेलो एंत मस्त जाणांच्या तोंडांतल्यान उतरां मोगाचें न्हू त्या देखून हें उतार आमच्या जिविताचेर एक घडी नदर घालूंक मोगाचें न्हू जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें ह्या दिसांनी हांवें एक उतार सांगलें एका मूडबिद्रे हांव नांव संगीत मूडबिद्रे पुलीस स्टेशनाचो एक पुलीस एका इगर्जेक आयिल्लो भेट करूंक तांची ड्युटी आसता आनी ड्युटेक आयिल्ल्या वेळार एका इगर्जेक गेल्या वेळार एक स्त्री मेळ्ळी खंय आनी ह्या स्त्रिये कडेन उलोवन तो म्हणालो खंय तुमी इतलें मागणें करतात इतलें मिसांग करतात इतलें आराधन करतात इतलें बरो तुमचें देवस्थान आसा पूण तुमच्यो क्रिस्तांवांच्यो पुलीस स्टेशनान पळयल्यार इतल्यो आनी तितल्यो केजी न्ही आनी तो मुंदरसून म्हणालो खंय शेजारा न्ही शेजाऱ्यांच्या कडेन न्ही 57 केजी भाव बहिणी मध्ये भाऊ बहिण्यामध्ये इतलेशा जाग्या खातीर एका वाटे खातीर या पयशां खातीर हे मुग्धान न्ही तुमचे तुम्ही इतले मागणे करून तुमच्या जिवितान कांय परिवर्तन बदलावन ना न्ही हे असलेंत झगडे कित्याक गे म्हणून तो आसोंक लागलो खंय विचारूंक लागलो मगाचें न्हू मस्त बडी आज आमी चिंतूंक जाय आमचें दिर्वें कितें म्हजें आस्त बदीक म्हजें दिर्वें गे म्हजे पयशे भांगर शेंगार म्हजें दिर्वें गे म्हजो जागो म्हजें दिर्वें गे म्हजे जिविताचें नीज दिर्वें खंयचें मोगाचें न्हू आमी पळयता मार्काचो वांजेल अध्याय 10 वाक्य 17 हांव न्हू तो तरणाटो जेजू लागीं येवन विचारता बऱ्या मेस्त्री सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय आनी जेजू म्हणटा म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय बरो आंकलो आसा तो एकलोच आनी जेजून ताका सांगलें उपादेश पाळ आनी तक्षण तो म्हणटा हें सगळें म्हज्या भुरग्यापणांतून हांव पाळ नायला हांव बरो मनीस पूण जेजून ताका सांगलें पूण तुवें करी जाय जाल्लें एक मात्र बाकी आसा वोस तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दूड दुर्बळ्यांक वांटून दी सर्गार तुका दिर्वें आसतलें उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर सर्गार तुका दिर्वें आसतलें सर्गार तुका दिर्वें आसतलें उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर वाक्य 22 म्हणटा तोंड ताचें बावलें कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो तोंड ताचें बावलें कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो मगच्यान ताचें दिर्वें ताची आस्त बदीक जावन आसलें ताचें दिर्वें ताचें आस्त बदीक जावन आसलें तें मोगाचें न्हू आमी एक घडी आमकांत विचारया म्हज्या जिविताचें दिर्वें कितें मोगाचें न्हू म्हज्या जिविताचें दिर्वें कितें म्हज्या जिवितान खंयच्या संगतीक चड म्हत्व हांवें दिलां म्हज्या दिसपट्या जिवितांत संवसारी वस्तू संवसारी ग्रेस्तकाय संवसारी पयशे संवसारी भांगर शेंगार ಎಂತ म्हजें ग्रेस्तकाय गी वा ಎಂತ म्हजें दिर्वें म्हूण हांवें लेखलां गी
हे सगळे आमकां गरज आसा हांव ना म्हणना हे पुरो आमकां जाय पूण म्हजे जिविताचें नीज दिरवें खंयचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो सांबावलो कोलसेकरांक बरोवन अदे 3 वाक्य 1-4 म्हणटा सर्गींच्यो वस्तू तुमी आत्रेगा संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्ता देवातय लिपोवन आसा आमचे जिवीत जावन आसलेल्या जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्या त्या देखून सर्गींच्या दिरव्या खातीर आशा सर्गींच्या दिरव्या खातीर लालेवन रावा संवसारी दिरव्यां खातीर न्हय म्हणलें आनी त्या देखून तो हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12 वाक्य 2 म्हणटा आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसोया तसो आमच्या बाबार तसो आरंभ आनी शेवट प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मग जनो तुमचे दोळे सदांच जेजूचेर कंसया आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसोया कित्याक आमच्या जिविताचे दिरवें जेजू मोगाचें न्हू आजच्या की वर्तें दिरवें आमकां दुसरें खंय मेळना त्या देखून कितल्यागी जणांनी ह्या दिरव्या खातीर तांच्या जिवितान कितलो त्याग साक्रिफीस केला घरदार सांडला बायले भुरग्यांक सांडला ह्या दिरव्या खातीर हे दिरवें आपणावचे खातीर हे दिरवें आपणाचे करून घेवन ह्या दिरव्याक हेरांक दिवच्या खातीर परगट करच्या खातीर कितल्यागी जणांनी मोगाचें न्हू सगळ्यान जे जिवीत त्याग साक्रिफीस केला ह्या जेजू खातीर ह्या दिरव्या खातीर हे दिरवें आपणावच्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो कितलो गी त्याग साक्रिफीस केला कित्याक वो आमचे जिविताचे आरंभ आनी शेवट मोगाळ भवन आनी भयणीनो देखून कीर्तन 73 वाक्य 25 आनी 26 म्हणटा सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा आनी संवसारार तुजे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात पूण देव म्हज्या काळजाचें खडाप आनी म्हजें दायज सदां काल प्रेज द लॉर्ड Praise प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मग जणू एक घडी उतरां सांगाता म्हणया सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा आनी संवसारार आणि संवसारार तुजे भायर तुझे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका दुसरें कांयच म्हाका नाका म्हजी कूड म्हजी कूड आनी म्हजे काळीज विरतात आणि म्हजे काळीज विकतात पूण देव म्हज्या काळजाचें काडाप म्हज्या काळजाचें कडाप आनी म्हजें दायज सदां काल आणि म्हजें दायज सदां परतून एकटे आमी सांगाता म्हणया सर्गार म्हाका सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा आनी संवसारार आणि संवसारार तुजे भायर तुजे भायर दुसरें खंयचेंय म्हाका नाका तुजे भायर खंयचेंय म्हाका नाका म्हजी कूड म्हजी कूड आनी म्हजे काळीज विरतात आणि म्हजे काळीज बेंकतात पूण देव म्हज्या काळजाचें काडाप म्हज्या काळजाचें खडाप आनी म्हजें दायज सदां काल आणि म्हजें दायज सदां काल प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मग चनो एक घडी दोळे धांपिया आमचे दोनी हात आमच्या उस्त्याचेर आमी उदारे दवरया आमचे काडाप आमचे दिरवें आमचो सुमी आमचे मुखार आसा ताचे भायर आमकां दुसरें ना आमचे जिविताचें मोलादीक दिरवें सुमी आसा सर्वस्व आसल्या बरी मोगाचें न्हू साऊल आसलो पावल जाल्ल्या वेळार ह्या पावलान ताच्या जिवितांत तें दिरवें आपणायलें त्या दिरव्या खातीर सगळें ताचें जिवीत ताणें त्याग साक्रिफीस केलो आनी ह्या दिरव्याक सगळ्यांक ताणें दिलें मोगाचें न्हू आनी त्या देखून तो दैरान म्हणटा म्हाका जी येयल्यारी सोमी मेल्यारी सोमी म्हाका जी येयल्यारी सोमी मेल्यारी सोमी वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमकांय आमच्या जिवितांत सोमी दिरवें मोगाचें न्हू तसो म्हज्या जिविताचो आरंभ आनी म्हजो शेवट ह्या संवसारान हांव जी येयल्यारी ताचे खातीर फाल्यां मेल्यारी
सर्गींक ताचे खातीर आमी जियोचे तरी मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक घडी बरो सुमयाक म्हणया सुमया तुजे बगार दुसरें दिरवें म्हाका ना तुजो म्हज्या जिविताचें मोलादीक दिरवें सुमया म्हजें जिवीत तुका समर्पण करता म्हजें जिवीत तुका दिता तूं म्हजें बोळ तूं म्हजी सकत तूं म्हजें सर्वस्व म्हणून त्या सुमयाक सांगया आमचें जिवीत सुमयाक समर्पण करया मोगाचें न्हू ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಗೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೇವ मोरना जतानी रसल्यान आमका मोग दिवन जीव दिलो सोमी तेगून त्या सोमयाची कृपा आमका पुरो सोमयाचो मोग आमका पुरो ताचेगीर वर्तें दुसरें दिरवें आमका ना मोगाच्या बाबा आनी भयणी तेगून असल्या अपूर्वाच्या देवाक सोमयाक आमी आराधन करिया स्तुती करिया मोगाच्या ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವ मुझानी तुझे जीविता विधान हर एक संगती कळीत असो देव आमचे मुखार आसा आमच्या विशयान बरें चिंतचो आमकां बरें करचो देव आमचे संगत आसा दिसभर आमचो हात धरून चलोवचो आमचे बगलेक आसो आमचे खडाप आमचे सर्वस्व सोबी आमचे संगत आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो ह्या दिरव्याचे वर्तें दिरवें ना या दिरव्याक आराधन करिया स्तुती करिया आमचे जिविताक समर्पण करिया मोगाचे ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ
येसय्या ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया 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 मंगळांचेसो या पवित्र सक्रमेंतान करोस्तो काय तो विश्वासी देव म्हणजे आम्ही ओळखून घेता आमचो हर एकल्याचो मोग करताय आमच्या हर एकल्याचे मलादी गिरवे तू जावन आसाय म्हणजे आम्ही ओळखून घेता सोनिया आणि आमकां या घडये संपूर्ण तरान तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता तुका आम्ही जोडूंक आम्ही आत्रेकता आमच्या जिवितान तुका संपूर्ण तरान आम्ही बघूंक आत्रेकता सोनिया आमचे संगत राव सोनिया आमचे संगत राव सोनिया आमच्या जिविताचे मलादीक दिरवेता आमचे संगत राव आमच्या हर एकल्याचे जिवीत तू सोडून वच आमच्या हर एकल्याचे जिवीत आशीर्वादित कर तुझ्या कृपे शेवरांनी बस सोनिया आणि त्या मरी पात तुका आपणलेले मोगाळ भवन आणि बहिणीनो जर यें दिरवे म्हज्या आनी तुझे जिविताचें जाल्यार आमचें जिवीत कितें जायचें मोगाचें न्हू आमचें जिवीत कशें जायचें त्या देखून परत माथेवाच्या वांजेलान आमी आयकत हांव आपलो धनी पाटी येताना आपलें काम करून आसलेलो साकोर बागीस सय आपलो धनी पाटी येताना आपलें काम करून आसलेलो साकोर बागीस सय मोगाचें न्हू आमच्या घरांनी आमच्या इगर्जांनी कॉवेंतांनी आमच्या घरांनी जायतीं जाणां कामाची असतात घर कामाक आमच्या सांगात आसली जर तर ती आमचो मस्तो मोग करता जाल्यार आमचो तितलोच तो तांकां हुस्को आसा आमचे खातीर ती राखून रावतात जावं बरो गेट उक्ती दवन गेट घालच्या खातीर जावं बरो जेवण मेजात दवन आमकां सरबराई करच्या खातीर जावं बरो आमकां कितें गरज आसा त्या गरजांक पावोवच्या खातीर कित्याक तांकां आमचो हुस्को आसा तांकां आमचो मोग आसा आनी आमची जतन करूंक हर एक घडी ती तयार आसतात मोगाचें न्हू जर सोमयाचो मोग म्हज्या काळजांत आसा सोमयाचो हांव मोग करता सोमयाक म्हजे जिविताचे दिरवे जावन घेतला जाल्यार हांवें एका साकरा बरी सोमयाची सेवा करूंक सोमयाचो मोग करूंक हांवें निरंतरी राखून रावूंक जाय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो जेजूच्या जिविताचेर नदर घाली जाल्यार जेजू कितें म्हणालो हांव आयला सेवा दिवंक सेवा घेवंक न्हय आनी जेजू कितें म्हणालो आपणाकच आपूण सेवाक आनी ताच्या सिसांचे पांय धुले ताणें एक सेवाक जावन आनी बापाचो सेवाक जावन देवाचो सेवाक जावन कालतो जालो विधेय जालो खावून येतावन कुर्सा पर्यंत ताचें जिवीत सदांच तसलें जावन आसलें मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी जेजू ताचे जिवितान बापाची खुशी करूंक ताण येलो आनी बुकेलो मोगाचें न्हू ताका एकच बापाच्या कुशेक कालती मान घालचें बापाक संतुश्ट करचें बापाक कितें आश येता तें करचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो हांवें आनी तुवें एक जागृत साकरा परी म्हणटाना देवाची खुशी कितें जेजूची खुशी म्हज्या जिवितान कितें समजोवचें आनी थंयच करूंक आमी प्रयत्न करचे तें गरजेचें मोगाचें न्हू त्या देखून आमी पळयता लुकाच्या वांजेलान केन्ना मुरी जेजूची आवय आनी जेजूचे भाव जेजू मेळोंक आयलेल्या वेळार कोणी असो सांगलेल्या वेळार जेजू कितें म्हणटा म्हजी आवय कोण म्हजे भाव कोण हांगा आसात म्हजी आवय म्हजे भाव आनी म्हणालो कितें जे कोण देवाच्या कुशेक खालती मान घालतात देवाची खुशी करूंक ताण येतात बुकेतात ती म्हजी आवय म्हजे भाव म्हजे भयणी म्हणालो मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत एक जागृत साकोर जावन ताची खुशी करूंक आमी पेसारचें ताची खुशी करूंक वावरचें आनी हर एक फावटी आमी जागृत साकरा बरी तयार आसचें कितलें वर्तें मोगाळ भवन आनी भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें जिवीत जाय मोगाचें न्हू त्या देखून तूं सांबावलो कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्या 2 म्हणटा जर एकल्याक कारभारपण दी जाय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय जर तर एकल्याक कारभारपण दिवंक जाय जाल्यार
तो विश्वासी मनीस जाय जे ताका मोगाचे न्हू सुमयान आमकांय ताच्या राजाचे कारभारी करी जाय वावराडी करी जाय जाल्यार आमी एक जागृत साकरा बरी आमी तयार आसा जाय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो सगळ्यां परत एक घडी आमी दोळे धांपया मोगाचे न्हू आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आमकां आमी विचारया हांव म्हज्या सुमयाचो जर म्हजे दिर्वे म्हण ताका घेतला त्या सुमयाचो मोग म्हज्या काळजांत आसा गी तसो हुस्को म्हज्या काळजांत आसा गी आनी त्या सुमया खातीर एक जागृत साकरा बरी हांव तयार आसा गी आमकां आमी विचारया मोगाचें न्हू आमकां आमी विचारया एक जागृत साकरा बरी आमी तयार जावच्याक आमी कृपा मागोवंक आसा मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याक आमचेर आमी मागोवन घेवंक आसा पवित्र आत्म्या सकत आमकां गरज आसा एक जागृत साकरा बरी जावन सुमयाची सेवा करच्या खातीर आमी सदांच ह्या दिर्व्याची सेवा करच्या खातीर ह्या दिर्व्याक चड आनी चड आमच्या जिवितान पुंजावच्या खातीर आमी त्या वाटेन आमी चलोवंक आसा मोगाचें न्हू सुमी एक साकर जावन खावणे तावन कुर्सा पर्यंत खालतो विधेय जावन ताचें जिवीत देवाक बापाक मानतात आसलें ताच्या कुशेक खालती मान घाल तो जियेलो तर आमी आमच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें तें करूंक आमी पेसाडया मोगाचें न्हू देवाची खुशी कितें समजूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू पेद्रू जेजू कश्टा मरणा विशयान उलयतना आयच्या दिसाच्या वांजेलान आमी आयकल्लें जेजूक पेद्रू कितें म्हणटा सुमया तुका तशें करचें नाका तुज्या जिवितान कुरीच नाका मरण नाका तक्षण जेजू कितें पेद्रूक जेजू कितें म्हणटा देव चिंता तशें चिंतिनाय मनीस चिंता तशें चिंताय आमी मनशांची चिंतपाचें जाता मनशांची खुशी आमी करूंक आमी पेसारता पूण देवाचें चिंताप कितें देवाचें योजन कितें देवाची खुशी कितें सबारपणी आमी समजूंक सुकता मोगाचें न्हू तरी पूण सुमया कडेन आमी म्हणया धाड तुज्या आत्म्याक आमच्या हर एकल्याचेर तुजी खुशी कितें म्हज्या दिसपट्या जिवितांत समजोवच्याक त्या खुशेक खालती मान घालच्याक ती खुशी म्हज्या जिवितान हांवें करच्याक त्या खुशे प्रकार जियोन एक जागृत साकर जावन हांवें आयतो आसूंक हें दिर्वे म्हज्या जिवितांत चड आनी चड पुजाव म्हाका कृपा दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू सगळे आमी उबे रावया आमचे दोळे आमी दांबिया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया आमचो आमचे भाव गीत गायता आसतना आमी आमची सगळी जीव तकले तावन बोटांच्या त्या तुदये पर्यंत पवित्र म्हणजे सक्तीन कृपेन अभिषेक जावच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू थोड्याच घडयेनी ते देवाचे उतार आमी आयकूंक नियाळ करूंक येता देवाचे उतार देवाची खुशी कितें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तें आमकां समजयतात आसलें आमच्या जिविताक उजवाड दितात आसलें आमच्या जिविताचे वाट व्हरतात आसलें तें देवाचे उतार जावन आसा तरी पूण ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू सुमयाच्या त्या स्पिरितान आमचे जिवीत भरच्याक देवाचे कुशेक खालती मान घालची कृपा आमकां लाभच्याक ह्या घडये एक खरो सेवाक जावन जियोवच्या खातीर कृपा आमी मागया मोगाचें न्हू पान संको 97 तुझ्या आज्ञा तुझ्या आज्ञा तुझ्या आज्ञाक आमचे बापा धाड तुझ्या आज्ञा तुझ्या आज्ञा तुझ्या आज्ञाक आमचे धाड तुझ्या आज्ञा तुझ्या आज्ञा बापा धाड तुझ्या आज्ञा तुझ्या आज्ञा तुझ्या आज्ञाक आमचे आत्ताये तुझ्या मंदिरांत आत्ताये म्हज्या जिवितांत आत्ताये हांव आशेता देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे जेजू देवोय तुजो आत्मो
देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचेर देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचेर हालेलुया 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 Fill us with your spirit. Fill us with your power, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, come, Holy Spirit, be with us, Holy Spirit. Fill us the hearts with your power. Come, Holy Spirit, hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. देवाचे उद्धार आम्ही ऐकूया. देवाचो उतराचो निहाळ करूया. देवाच्या उतराच्या सक्तीने आमचे जिवीत आता आम्ही बरूया. सांग लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 12वो अध्याय 40 एका वाक्यातून 40 वाक्य. तवळ पेद्रू जेजू लागी म्हणालो, सोमिया ई ओपार तूं आमकांच की हेरां सोमेस्तांक म्हूण सांगताय. सोमियान जाप दिली. तर दनयान आपल्या घरदाराची काबाडदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोड मेजून दिवंक न मेळलो पातयणसो आनी बुद्धवंती कारभारी म्हळ्यार कोण तो. आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम करनासलेलो साकोर बागिस सई. सतस हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपल्या सगळ्या आस्तीचो कारभारी करतलो. पूण तो नौकर म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरणींक कश्ट जाल्यार आनी आमाल सडता पर्यंत पियेवन पडा जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातिल्ल्या दिसा आनी ताणें चिंतनांतल्या घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासाची गत ताका ठरयतलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. पदऱ्यापान आयच्या दिसा आराधन करता आसतना मोलादीक दिव्या विशयंत उल्लेख केलें. उपरांत ताणें उल्लेख केलें विश्वासी साकरा विशयंत. आनी आयचें ह्या सांलुकाचें वासाप भोव अर्थभरीत तरान 40 वाक्य म्हणटा, आपलो धनी घरा फाटी येताना आपलें काम करनासलो साकोर बागिस सई. सतस हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपलें सगळ्या आस्तीचो कारभार करतलो. आज हें वाक्य हांवां याद करता आसतना मोगाच्या न्हू मोरये मायाचें कुडी आत्म्या समेत सर्गाक घेतिल्लें फेस्ता विशयंत थोड्याच दिसांनी हांवां आचरण करच्या ह्या वक्ता. मोरी कशी ती विश्वासी रावली, आमकां कित्याक जायना म्हणल्या विशयंत हांवां एक मोठो नियाळ करना आसा.
मोरी एक गाब्रिएल बोडव्यानं संदेश हाडिल्ल्या वेळार ती म्हणाली, हाबळे हांव सर्वेस्पराची साकर ना, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. हाबळे हांव सर्वेस्पराची साकर ना, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. ती मोरी मानून घेतलें तिणें आपूण एक साकर ना म्हणून. त्या मोरयेन तिच्या जिवितांत विश्वासी जावन आसली. त्या तरण्या प्रायर लग्न जावच्या पयलें तिका भुरगें जाता म्हणटा आसतना तिका ती भोगली ती खवजिणी, तिका भोगलें तें भें विशिश्ट जावन आसलें. उपरांत त्या गुरुवारेक कितल्योशो किलोमिटर चलोवन खंयच्यागी गांवांत एक अनाथ व्यक्ती बरी बाळां जावंक पडली. ती घडी तिच्या जिवितांत तरी ती विश्वासी जावन रावली. आपणाक ह्या जिव्या बाळंटीक तिणें त्या इजिप्ताक वचूंक पडटा आसतना तिका जाल्ले ते 8व्या वेळार सर्वेस्पराक विश्वासी ती रावली. आपल्या पुताक लोक नकलां करता आसतना, इन्सल्ट करता आसतना त्या वेळार सर्वेस्पराक ती विश्वासी रावली. आपल्या पुताक खुर्सार मारूंक व्हरता आसतना, खुर्सार मारता आसतना थवळी सर्वेस्पराक विश्वासी रावली. तर तिका विश्वासी रावल्ल्या तिका आयचें उतार सर्वेस्पराचें म्हणटा, 44वें वाक्य म्हणटा, सतस हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपल्या सगळ्या आस्तीचो कारभारी करतलो. सरकार तिका व्हेलें आनी थंयसर तिका एका कारभाऱ्या बरी आमकां सगळ्यांक एक आवय जावन आमी मागिल्लें आमकां दिवचें आसली, आमकां सगळ्यांक एक सुपरवायज करचें आसली, आमचो मोग करचें आसली, आमकां आशिर्वाद दिवचो आसलो. उन्नत हुद्द्यार तिका बसयलें. तर मोगाचें न्हू, म्हाका आनी तुका कित्याक विश्वासी जावंक असाध्य म्हणलें एक मोठें पयलें चिंताप. आनी ह्या अविश्वासी आमकां जावच्या कारणा वयर जैत करचें वचचें म्हणलें आनी एक हांवें तुवें मोठो नियाळ. पयल्यान पयलें आमी अविश्वासी जाता कित्याक म्हळ्यार आमच्या निरीक्षा ज्यार एक येनातल्या वेळार निराशा आमी भोगता आनी आमी देवातावन पयस वता. हर एका मनशाक निरीक्षा आसा. म्हाका एक बरी व्हंकल मेळा जाय, म्हाका एक बरें काम मेळा जाय, म्हाका सगळ्यांनी मोगान पळय जाय, हांवें बरें केल्ल्या वेळार म्हाका एक पाट तापडय जाय. हर एकल्यांक आमकां निरीक्षा आसा. तरी पूण आमच्या त्या निरीक्षेक विरोध जावन आमच्या जिवितांत घटना घडटा आसतना आमी निराश जाता आनी देवाचेर भरवसो सांडटा. मोगाचें न्हू, आमी पळयता म्हणण्याच्या पुस्तकांत थंयसर 13वें अध्याय 12वें वाक्य म्हणटा, बागानांतली आशा काळीज पिडेस्त करता. मुस्तो आशा म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक आमच्या जिवितांत आसात. आनी ते दाळा ह्यो आशा जारयेक येनात आमचें काळीज पिडेस्त जाता आनी देवा थावन पयस वचूंक आशेता, देवा विशयांत पुरपुरूंक लागता आनी आमी एक निराशी व्यक्ती जावन आमी अविश्वासी जावंक प्रारंभ जाता. दुसरें हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय, जिवितांत कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार मनीस चंचल जाता आनी ह्या खातीर मनीस अविश्वासी जावन देवा थावन पयस वता. मस्त बोटी आमकां जिवितांत चिंतनांतल्या बरी जिवितांत कश्ट जावंक पुरो, कुटुंबांत मोर्न औचित्य म्हणल्या बरी, गळसो एक मनीस आनी ताचें मोर्न पावता,
या दोळ्या मुखार तरणे भुरगे भुरगो सरता या कितें कितें जिवितांत कश्ट येतात मोगाचे न्हू आनी त्या वेळार आमकां सवाल भोगता सर्वेस्पर देव खंयसर आसा आमच्या जिवितांत नश्ट भोगल्या वेळार खंडीत जावन म्हाका तुका भोगता खंयसर आसा हो देव आनी ह्या कश्टा नश्टा वेळार आमकां सोसूंक जायनासतना आमी भायर वेता आनी देवाच्या अविश्वासी जाता तिसरें आमी पळयता जिवितांत आमकां कठीण दूख भोगूंक मेळ्ळ्या वेळार आमकां दूख लायतात आमी कांय करना जाल्यार आमचे लागशिल्ले असले मनीस आमकां मोस कंदवतात आमकां कितें पुरो जायचें आशिल्लें बरें जिवितांत तरी पूण जिवितांत दूख 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 आनी थंयसर सवाल उपजाता तर इतलें हांवें मागलें जाल्यार देव म्हजो खंय आसा आनी स्वाभावीक तरान मनशा सैमान मनीस अविश्वासी जावंक प्रारंभ करता तर ह्या वक्ता हांवें तुवें चिंतें जाय मोरी माय कशी विश्वासी जावन रावल्या तर ताज्या फाटल्यान आजची सतां कितें आनी हांवें ती सतां म्हज्या जिवितांत पाळ्ळीं जाल्यार हांवें तुवें विश्वासी जावन जिवंक साध्य आसा म्हजे प्रकार 5 सतां या 5 संगती मोरये मायेन पाळ्ळ्यो पयली संगत जावन आसली तें जावन आसलें तिच्या जिवितांत ती देवाक जाणा आसली त्या देखून आमी देवाक जाणा जावचें गरज दुसरें सर्वेस्पराच्या संपूर्ण अधिकाराक खाल जावन ती जियोवची तिजे ते एक मनस्थिती आसली सर्वेस्पर सर्वशक्तिवंतो हर एक ताजे कडल्यान जाता हांव तिका खाल जावन जियेता म्हणली एका मनस्थिती तिच्या जिवितांत आसली तिसरें आमचे भितर तिजे भितर आसची ती आत्म्याची सकत वाड जाय म्हणलें आनी वाडयता ती भितरल्यान ती घटमूट आसली तिसरें सांगत आमच्या आत्मो घटमूट जावन आसा जाय कित्याक भायल्यो संगती म्हाका तुका अल्लोला कल्लोला करतात तिच्या जिवितांत जायत्यो संगती संवसारीक संगत्यो मुस्तो अल्लोला कल्लोल्यो जाल्यो जाल्यार आत्म्यान तिच्या गटाय आसली भितरल्यान ती गटाय आसली त्या देखून ती शेक जावना घट्ट रावली ती उडास तोरेचें एक सुकणें एका फांट्यार बसता आसतना तो फांटो हाल्लो जाल्यार ल्हानशा फांट्यार तें सुकणें बसता फांटो हाल्लो जाल्यार सुकणें भियेना कित्याक ताच्या पाकाटाचेर ताजें बोळ आसा भायल्यो संवसाराच्यो संगत्यो म्हाका तुका दूख आडयतना कश्ट येतना जर तर भितर आमचो आत्मो स्ट्रॉंग या घट्ट आसा जाल्यार आमी विश्वास जावन देवाक जिवंक शकता चवथें सन्निवेश जाय आसा गरज मनशाक हर एका घडये संतोश भरीत जावन जियोवचें हर एका घडये संतोश भरीत जावन जियेल्ल्या व्यक्तीक ताजे थंय पॉझिटिव्ह या सकारात्मक वायब्रेशन्स म्हणटा आमी सकारात्मक सकत थंयसर वळटा आनी ताका विश्वास जावन जियोवंक पुराक जाता पंचवें आमच्या जिविताची दिशा खंय आसा म्हणून जाणा जाल्ल्या वेळार त्या दिशेन वता आसतना आमकां जिवितांत खंयचीं घडितां घडल्यार आमी कांगाल जायनासतना त्या जिविताच्या दिशे कुशीन चलोवंक आमकां कृपा मेळटा तर मोठव्यान ही 5 संगती आयच्या दिसा हांव तो नियाळता पयल्यान पयलें हांवें सांगलें मोगाचें न्हू आमी देवाक जाणा जाय केदळा हांव तो देवाक जाणा जाता संवसाराच्या खंयच्याय संगतींक कांगाल जायना आनी आमी अविश्वासी जायना कीर्तन 147 147 वर्स 5 5वें वाक्य म्हणटा आमचो सोमी वर्तो आनी सर पदवेदार ताच्या जाणवायेक मीत मेरना हें केदळ हांव तूं जाणा जाता आमचो देव कितें हांव तो म्हणटा तो सर पदवेदार ताका सगळे जाणवाय आसा आनी हेंच मुरयेन सवाल विका विचारलें गब्रियल बुडव्यान सांगल्या वेळार तुका एक पूज जाता म्हणटा आसतना एक कशें जावचें म्हूण तिणें सवाल विचारलें
त्याला तो म्हणटा प्रभू देवाक हर एकी साध्य देवाक हर एकी साध्य पवित्रत्व तुजेर सवळी घालतलो तो जाणून तूं आनी त्या देखून ताका कशें करीचें म्हूण गुत्त आसा पवित्रत्व सवळी घालतलो आनी तुका हे पूत जातलो आनी मोरी चिंता वय सर पदवेदार सगळो सक्तिवंतांनी जाणून तो ताका कितेंय करूंक जाता आनी ती उपरांत म्हणटा जायत हांव आयकतां कित्याक सर्वेस्पराक ती जाणा आसली आज हांवें तुवें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्पराक हांवें तुवें जाणा जावंक जाय केदाळा सर्वेस्परो सर सक्तिवंतो खंयच्या वेळारय कितेंय करूंक शकता म्हणलें म्हाका आनी तुका खंडीत दृढ बोगाप आसा हांव तूं सदांच विश्वास जावन जिवंक शकता म्हाका न्हू द्वितीय पुस्तकांत 7व्या अध्यायान वाक्य म्हणटा तर सर्वेस्पर जो देव कोरसो देव म्हणून वळखून घे तो विश्वासी देव वय म्हाका न्हू हें हांव तूं जाणा जाल्ल्या वेळार हांव विश्वासी जावंक वचना कित्याक तो विश्वासी तर हांव विश्वासी जावन रावच्यात म्हाका कांय कश्ट म्हूण भोगनात आनी त्या देखून असलें चिंताप आमच्या मोतींत पयलें वळोवंक जाय दुसरें जावन आसा म्हाका न्हू सर्वेस्पराच्या संपूर्ण अधिकाराक खाल जावन जिवची मनस्थिती सर्वेस्पर देव व्हरतो वय तो सगळो जाणारी वय तरी पूण तसल्या जाणाऱ्याक तसल्या वर्त्या पदवेदार देवाक खाल जावन जिवोवचें ते व्यक्तित्व मुझे तें तुजें तें आसा जाल्यार विश्वास जावन जिवंक म्हाका तुका सुलाभ जाता आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता सान जाकोबाच्या 4थ्या पत्रांत 4थ्या अध्यायान 7वें वाक्य म्हणटा देखून देवाक तुमी काळजाया देवसाराक आड रावा आमकां देवसार सबार संगतीचे कश्ट हाडून येतात म्हाका न्हू आनी आमकां भोगता नाका त्या देवसाराक दग्ग सलाम घालचें बरें कित्याक म्हळ्यार समाधानान जिवंक जाता पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाक काळजाया देवसाराक आड रावा आनी हर एकी बरें जाता लोकाच्या 22व्या अध्यायांत 40 आनी 2 वाक्य म्हणटा बापा समीजीचो म्हणटा बापा तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स मुजे तावन पयस कर तरी पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं सोमी जिसू सोमे तेंच करता आपल्या कश्ट संकश्ट वेळार तो म्हणटा बापा तूं सर पदवेदार तूं सर जाणार हांव तुका खाल जाता कश्ट म्हाका येतात म्हाका आतां कुर्सायतात म्हाका आतां रागात म्हज्या जिवीत कुडींत हांव वळोवंक आसा तरी पूण सोमिया तुजी खुशी जावं म्हणल्या वेळार कश्ट सोसूंक ताका खुशी ताका सकत मेळ्ळी मोगाच्या न्हू मोरयेमाईक तशेंच जालें केदाळा तिणें त्या अंकरस्रियेन भुरगें जावचें म्हळ्यार जुदेव कुळयेंत मस्त एक आगावरो आनी शेम जावन आसलें तरी पूण तिणें चिंतलें सर्वेस्परा देवाक हांव खाल जाता मनशांक हांव केअर करना आनी थवळ ती म्हणाली सर्वेस्पराची खुशी म्हजे थंय जावं आनी तिचें तें खालतेपण तिका वर्तें करूंक पावलें आज तर दुसरी संगत आमच्या जिवितांत आसूंक जाय सर्वेस्परो सर पदवेदार देवाक खाल जावन जियेल्ल्या वेळार विश्वास जावन जियोंक म्हाका तुका साध्य आसा तिसरें आमचे भितरली सकत आमी वाडय जाय मुस्तपुटी आमी भायल्या संगतींचेर ओंदून आसता म्हजे कडेन मुस्त पयशे आसल्यार हांव एक समाधानान जियेता म्हणलें भायली संगत म्हाका एक बरो अधिकार आसा जाल्यार स्थानमान गौरव आसा जाल्यार भायली संगत हांव आसल्यार समाधानान हांव जियेता म्हाका एक मुस्त 100 जाणां म्हज्या बोवरी आसा जाल्यार म्हाका एक धैर्य भोगता हांव समाधानान जियेता अश्यो भायल्या संगतींक सबार भायल्या संगतींक हांव तूं ओंदून आसा मोगाच्या न्हू खंयसर की हांवें तुवें चिंत उडास दवरूंक जाय भायल्यो संगती मनीस आज आमचे ओटो आसात फाल्यां आमचे तोंड पयस वेतात पयशे आज आसात फाल्यां आमचे तोंड लॉस जावंक पुरो स्थानमान गौरव आज आसा मुखल्या वर्सां आसा की ना गुत्तो ना त्या देखून भितर आमची सकत आसा जाल्यार आत्म्याची सकत हांवें तुवें वाडयली जाल्यार त्या वेळा कंगाल जायना जर तर कश्ट येता आसतना हांव तो कंगाल जाता म्हळ्यार आमच्या आत्म्याची सकत उणें आसा म्हणल्याक आमी पळयता म्हणण्याच्या
24ನೇ अध्याय 10वें वाक्य म्हणटा कष्टाच्या दिसांनी तू निराशीच आशी जाल्यार तुजे कडेन उणी सकत आसा म्हूण येत. कष्टाच्या दिसांनी तू निराशीच आशी जाल्यार तुजे कडेन उणें सकत आसा म्हूण येत. म्हळ्यार तुजे भितर सकत ना, तुजे आत्म्याक सकत ना. त्या देखून जें कितें भायर कश्ट संकश्ट येता आसतना तूं कंगाल जाताय, अविश्वास जाताय आनी देवातावन पयस सरूंक शकताय. त्या देखून सांग पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायांत 10व्या वाक्यांत अशें म्हणटा निमाणें एक उतार सोम्या सवें रावून तुमी बळवंत जाय ताजी पदवेदार सकतच तुमची सकत जाय. तुमी बळवंत जाय ताजी पदवेदार सकत तुमची सकत जाय. आमचो आत्मो बळादीक जाय. आमचो आत्मो घटायसो जाय. केदाळा सर्वेस्परा थंय रावता त्या आमचो आत्मो घटायसो जाता. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा जर तर तुमी मुजे सवें रावशात जाल्यार मुजे सांगाता ह्या दाखवलींत फळ तुमी दिवंक पावतल्यात. जर तर तुमी मुजे सांगाता नात तुमी फळ दिनात तुमकां कातरन काडटले. दाखवली सांगाता आसता आसतना ताज्या फांट्याक जीव आसा, जिवाळ आसा आनी ती सकत आसा. तशेंच सर्वेस्परा थंय रावल्ल्या वेळार म्हजो आनी तुजो आत्मो मोगाच्यानो सकत आसता. हांव एक उदाहरण खाली लौकीक संगतीन सांगचें. आमी सगळे मोबायल उपयोग करता. बॅटरी चार्ज फुल्ल आसल्यार आमी पुरा ॲप्स कितें पुरा मोबायलांत करूंक साध्य आसा तें करूंक आमी शकता. बॅटरी चार्ज उणें जालें जाल्यार मस्त उणें जाल्ल्या उपरांत ताका सकत ना थोडे पुरा ॲप्स ऑटोमॅटीक जावन ऑफ जातात. पावर सेवींग मोड म्हणटा हांव. त्या वेळार एकच ॲप्स आमकां आमच्या हाताक आमकां ऑपरेट करूंक जायनात आनी ताजें लायट डिम जाता आनी मुस्तू सकत ताजें उणें उणें जावन येता. पूण केदाळा परत ती बॅटरी चार्ज करता त्या वेळार परत ते मोबायल आमकां सारक्या रितीन ऑपरेट करूंक जाता. आमच्या जिवितांत तशेंच आमच्या आत्म्याची सकत केदाळाकी उणें जाता. आमच्या जिवितांत अशे कश्ट संकश्ट ह्या समस्या परिहार करूंक आमकां जायना. आमी कंगाल जाता आनी आमी हाकबॉब मारता. आमी कश्टांत आमी संकश्टाक वळख जाता. आमकां जिवितांत मुस्तू आमकां पुरा सण म्हूण भोगूंक जाता आनी कश्ट जाता आमकां साध्य ना. त्या देखून देवा वट्ट रावून आमी रिचार्ज ह्या आमचो आत्मो सक्तीवन जायचे म्हणून इसाया प्रवादी 40 अध्याय 31 वाक्यांत अशें म्हणटा पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. गारुडा बरी तांकां फाकाटे फुटतले. तीं धांवतलीं पूण थकची नात, तीं चलतलीं पूण दमची नात. आज हांवें आनी तुवें परत चार्ज जायचे मोगाच्यानो. आमचो आत्मो सत्यवंत असल्यार मात्र सर्वेस्पराक विश्वास जावन जिवंक साध्य आसा. आमचो आत्मो अस्कत जाल्ले इतलो आमी सर्वेस्पराक अविश्वास जावन आमी सैतानाच्या कुशीक आमी वचूंक पडोवंक पुरो. त्या देखून आत्मो बळादीक जाय. चवथी संगत संतोश भरीत काळीज आमकां आसा जाय. केदाळा संतोश भरीत काळीज आसता. साबार बऱ्यो संगती आमकां आमच्या जिवितांत घडटात. केदाळा कोडसाण आसा. सगळे आमचें तोंड भोंवता, मोत भोंवता, काळीज भोंवता, आमची कूड अस्कत जाता आनी मुस्तू नकारात्मक संगती आमच्या जिवितांत घडटात. एक उडास दवरय जाय. मुस्तुपुटी आमकां काळीज दुखता कितें म्हळ्यार आमी फातेल्लो मनीस मोस करता. आमी आमचो सांगात आसलो इश्ट आमचे विशयेन पाड उलयता. आमी कोणाक पातयो नासल्या तसो व्यक्ती आमकां खोट मारता. आमचो शेजारी, आमचो कुटुंबादार, आमचो इश्ट, आमचे सांगाता ऑफिसान काम करचो आमकां मोगाचो व्यक्ती आमकां घात करतात. एक ह्या थाळा आमी मुस्तू आमचे काळीज दुखता, कोडसाणेन भरता, आमच्या तोंडाचो चेहरो बदलता. उडास दर्या मोगाच्यानो. जेरेमिया प्रवादीच्या 17 अध्यायांत थंयसर 9वें वाक्य म्हणटा मनशाचे
काळीस खोटें उडास दवरा कोण सोयेक तुमी खंयच्या लिडराकान या संवसाराच्या मुखेल्याक ताजे कडेन वचून विचारल्यार विचार सांगता ताज्या जिवितांत ताका मुस्त जाणांनी खोटायलां ताज्या जिवितांत मुस्त जाणांनी घात केला ताज्या जिवितांत मुस्त नाका जाल्लें जायतलें घडलां पूण ताणें केल्लें इतलेंच ताणें तो इतले अन्याय ताज्या जिवितांत अनीस जाल्यार चड ताणें ताका घडणें दिवना तो संतोष बरीत ते मनशांक आसले बरी तांकां स्विकार करन तो मुखार गेलो आनी त्या देखून आज व्हरतो तो लिडर ह्या समाजांत मुखेली जावंक पावलो जर तर त्या मनशांक ताणें आसले बरी ताणें एक्सेप्ट करूंक स्विकार करूंक जायनातलें जाल्यार तांच्या रागान कोटसाणेन बरनो आज की तो एक सामान्य व्यक्ती जावन आसतो जिवितांत जर तर हर एका मनशान वयर जाय जाल्यार पयल्यान पयलें मनीस कोण म्हूण आमी वळखा जाय मनशाक कोण म्हूण वळखून मनशांक आसले बरी स्विकार केल्ल्या वेळार मनशांनी अन्यायानीत केल्ल्या वेळारय ताका घडणें करिनासतना आमचे संतोष बरीत काळजान देवा तूं म्हजे सांगात आसाय तुज्या कुशे प्रमाणे म्हज्या जिवितांत जाता जें कितें ह्या जिवितांत म्हजें घडीत करता म्हाका मुखल्या हंताक वचोंक म्हाका सही करता म्हणून हांव तूं चिंतावंक थंयसर पित्रान बदलता जाकोबाचो पोतो जुजे ताका ताज्या भावांनी पोट्टू बांयक घाल्लें विकल्लो ताका आनीक ताजे वयर बदलाम घालना त्या स्त्रियेन ताका जैलाक धाडलो पुरा ताज्या जिवितांत जाल्लें पूण हर एक घडीत हर एक मॅट ताज्या जिवितांत बऱ्याक पडलें आनी आखरेक ताका पोट्टू बांयक घालन ताजे कडेन आयिल्ले त्या भाऊ सॉरी म्हणून सांगून आयिल्ल्या त्या भावांक तो कितें म्हणटा मोगाचो न्हू तो म्हणटा पूण जुजेन तांकां म्हळें भियेनाकात देवाचो जागो घेवंक हांव सकाना तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें पूण देवान तें बऱ्याक पडाशें केलें जें आतां घडटा तें घडाशें करचे खातीर म्हणजे साबार लोकांचो जीव वचोवचे खातीर ताणें अशें केलें मोगाचें न्हू जिवितांत मस्त घडिता हर एकल्याच्या जिवितांत घडटात म्हज्याय जिवितांत जायतीं घडल्यांत तुमच्याय जिवितांत खंडीत जावन जायतीं घडोवन आसतलीं पूण हर एक घडीत म्हाका तुका दीस वेता बोळ आनी सकत दिता हर एक खूड घडीत जिविताचें आमचें तें सकत वाडयता संतोष बरीत घेतल्यार सकत वाडयता आनी तो सामासो पर्यार करूंक आमचें तें बुस्टींग एनर्जी लेवल चडटा त्या दाळा मात्र आमचें आसचें कितें भितर आसचें आमचें तालेंतां उर्जीत जातात आनी चड चड मनीस शक्तिवान जाता आनी त्या देखून सांत पौल फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 4:7 वाक्यान म्हणटा सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा म्हणण्याच्या पुस्तकांत 17:22 वाक्य म्हणटा संतोष बरीत काळीज कुडीक भलायकी पूण कंतिश्ट मोन हाडां सुकयता त्या देखून सगळ्यांनी सांगचें संतोशान रावा संतोष रावा सायकोलॉजिस्ट सायंटिस्ट सगळे सांगतात संतोशान रावा त्या दाळा तुमी संतोश रावतात तुमचें भलायकी तुमची बरी जाता त्या दाळा तुमी कंतिश्ट जातात हाडां सुकतात पिडा येता चडान चड पिडा उळबान जाता त्या देखून सांत पौल एफेसकारांक बरयल्या 4:19 वाक्यांत म्हणटा दुस्मानकाय राग क्रोध तुमी सांडा हंकार उलोवणे निश्कुचार एकामेकाची निंदा हे सगळें तुमी पयस करा कित्याक राग जाताना कित्याक आमकां सोडिचें म्हणटा राग म्हळ्यार कितें म्हूण पयलें अर्थ करीत आमकां राग म्हळ्यार कितें आनेकलो सूख करता त्या देखून म्हाका राग येता समा आनेकलो सूख करता देखून म्हाका राग येता नाजाल्यार म्हाका कितें राग येता आतां सूख करचो ताणें मीठ गावचें ताणें उदक पिवचें आमी म्हणल्यार बरें जाता सूख करचें ताणें राग येवचो म्हाका आनी म्हाका न्हीद ना म्हाका जेवण लागना म्हाका रातीक टेन्शन जाता म्हजें BP चडटा खाल्या खातीर गरज सूख करचें ताणें राग करचो हांवें कितें प्रयोजन त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा राग करिनाका त्या मनशाक एज इट इज टू एक्सेप्ट कर देवाक समर्पी देवूच ताका सारकी ताका खंयसर ताका दवरूंक जाय थंयसर देव ताका दवरूंक शकता दुस्मान कांय प्रयोजन ना
कांय पळय जेन्ना कितले दुस्मान कांय दवरल्या तो मनीस कांय बदलाना मुस्तुडे मेजींचे त्या मनशान बदलाचे ताणें सूख मागाचें ताणें फाटी ताणें परताचें तो परतल्ले बरी ना ताणें सूख मागल्ले बरी ना आनी आमी त्या आशेवन आमींत मरच्या मेल्यारय तो मनीस बदलाना आनी ह्या वरवीं कोणाक नश्ट जावचें आमकांच नश्ट जावचें त्या आदी कोण सुमेजी जो म्हणटा बुक्षिया थाका बुक्षिया कित्याक थाका बुक्षिल्ल्या वरवीं तूं समाधानेन जियेताय थाच्या कर्माक ताच्या हर एका उतराक थाका तो आनी देवाक लाग दिवंक आसतलें आनी सायंटिस्ट सायकोलॉजिस्ट म्हणटात बोक्साण्याच्या स्पिरिटांत सकत आसा आनी बोक्साणें दिल्ल्या वेळार त्या मनशाक मस्त बरें जाता कित्याक हांव तूं जाणाव सांत पौल रोमाकारां बरयल्या 8व्या अध्यायात 25 वाक्य म्हणटा आपणाचो मोग करतल्या म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन आपोवन दिला तांकां सर संगती देव तांकां बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव कोणीय आमकां दुस्मान खाली करून देत कोणीय आमच्या विशय मस्त्रान उलयन देत हर एक संगत देव आमच्या बऱ्याक परिवर्तन करूंक साध्य असो सर पदवेदार सर जाणारे देव देखून हांवें पयलें सांगलें आमचो देव सर पदवेदार सर जाणारे म्हणलें पयलो पवार्थ म्हाका आसा जाल्यार आनी कोणीय म्हाका खालें सांगल्यार कांय मंडोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार रस्त्यार एक हस्त येता आसतना 100 कडल्यान पेटे गोंगतात हस्त येताना ते काले म्हणटा त्या रस्त्यार इशिन दिशीन आसचे पुरा इतल्यांत येवन पेटे भोंगतात पूण हस्त कॅर करना पेट्यांनी मुगून तसाचे हस्त आरामेर व्हडल्या भयंकर मेटां काडून भारी एकांत येता कित्याक हस्त अस्त ते पेटे पेटेत थंयसरत आसता त्या देखून मोगाचे न्हू उडास दवरची आमच्या जिवितांत आमी अनेक लोक कोण सांगता त्या खातीर मांडोवन करनासतना आमचें जीवन आमी मांडोवन हाडूंक आमी प्रयत्न करीत पंचवें मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत कितें दिशा आसा म्हूण उडास दवरत मुस्तपुटी आमची दिशा आमकां कळनातल्या वेळार आमकां समस्या येवचे जर तर म्हाका एक बेंगलोर वचूंक आसा जाल्यार खलय समस्या येवन दित हांव बेंगलोराच्या वाटेर थोडे वटेन खाली सोडून आसल्यार हांव ते व्हेकल रावयता कित्याक म्हळ्यार बेंगलोर तो वचचे अनेक कडेन रोड आसा म्हणून हांव कासरगोड वचना रोड बरो येवंक पुरो कासरगोड वचना तो बरो आसल्यार उडास दवरा जिवितांत तुवें आनी हांवें जिविताची दिशा खंय म्हणलें जाणा जाय आमकां प्रावादी थोडे फावटी प्रोफेसी दितात मुस्तपुटी आमकां प्रोफेसी दिल्या जावंक बरो हांगासर आसचे पुरा मागण्याचे मनशां मुस्त कडेन कावन्सिलिंगा गेल्यार तुमकां प्रोफेसी दिल्या तुमकां सर्वेस्परचे उतार आसा ते जारी घेवंक तुमकां महिमा मेळटलीच त्या देखून उडास दवरया हांव आनी तूं सगळ्यां उडास दवरया जिविताची दिशा खंयची ती आसल्यार हांव तूं कंगाल जावंक शकना वेळाचो अभावा वरवीं हांव ह्या विशयान चड विवरसूंक वचना पूण एक सेंटन्स मात हांव तुका सांगूंक आशेता सालोकाच्या 9व्या अध्यायान 62 वाक्य म्हणटा जेजून ताका सांगलें नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय एकटी नांगोर धरलोय मुखार वचोंक जाय फाटीं पळोवंक जायना तुजी दिशा तुका गुत्त आसा त्या दिशे कुशीन येता आसतना कोणीय टिका करून देत कोणीय अन्याय नीत करून देत कोणीय मोस करून येत चंचल जायनाका देवाचेर विश्वास जावन जियोंक तुका साध्य तुजी दिशा खंयसर आसा त्या दिशे कुशीन येता आसतना चंचल जायनासतना रावूंक तुका धैर्य मेळटा कृपा मेळटा आनी तूं विशेश व्यक्ती जाताय त्या देखून ह्यो 5 संगती आमी उडास दवरया आनी मोरयेचे स्वर्गारोहणाचे ते फेस्त आचरण करता आसतना ती म्हणली ते उतरां हांव सर्वेस्पराची साकर ना हांव आनी तुवें सर्वेस्परचो साकोर तसो साकोर जावन विश्वासी साकोर जावन मोरयेमाय एक ती सरकार आसा म्हणली आमच्या हर एकल्याच्या बातेनी आमी मागता जायतले उपकार आमकां मेळटात म्हाकाय मेळ्ळ्या तुमकांय अनुभव आसा तर हांव आनी तुवें मुखले आमच्या जिवितांत बरें जिवन जिवन स्वर्गाचे सरकार आमकां वचोंक जाय तर सर्वेस्पराक विश्वास रावया ह्यो 5 संगती हांवें सांगल्यो आतां परत एक ग्लॅन्स करना उडास दवरया सर्वेस्पराक हांव आनी तूं पयल्या सुवातेर सर्वेस्पर कोण सर पदवेदार जाणारी दुसरें ताका खाल जावन जियोवचें तिसरें आमचे भितर आमच्या आत्म्याची सकत चड चड घट करचे मागण्याद्वारे या इतर बऱ्या कामाद्वारे आमच्या आत्म्याची सकत घट करची चवथें आमी
संतोष बरेत काळजान सदांच जिवोवचें आनी पंचवें आमची दिशा खंयची म्हणून आमी वेचें आनी सर्वेस्पराक हे पडल्या वेळार सर्वेस्पराक विश्वास जावन जिवंक आमकां साध्य जाता. खंयचेय कश्ट संकश्ट आमकां आड येनात, खंयचेय दूख आमकां पोंदा घालूंक शकना, खंयचीय संगत्यो आमकां अविश्वासी करूंक शकनात. बगार सर्वेस्परची कृपा सत्यवन जावन विश्वासी जिणे जिवंक आमकां कृपा दिता. आमेन. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 सगळे पिढेस्तांक या घडये तुझ्या पांयां तुला समर्पण करता. विविध पिढेनी कष्टांच्या घरांनी आसल्या आस्पत्रेंत आसल्या हांगासर आसल्या सगळे भावंडांक तुझ्या पांयां समर्पण करता.
सक्कड पिडेस्तांचे तुझी दाल दिस घाल सोमिया तुझे दैविक सगत कृपा या पिडेस्तांच्या जीवितात वळई सोमिया या दिवसांनी जैत विविध रीतीच्या मारे कर पिड्या सडल्या सोमिया आस्पत्र्यात गेल्या जागोना असली परिस्थिती उद्याल्या सोमिया त्याला सक्कड पिडेस्तान याकडे तुझ्या पायांतळा समर्पण करता सक्कड पिडेस्तान तुझे नजर घाल सोमिया तुझी दैविक सगत कृपा वळई सोमिया तुझ्या अमलिक रगत तुझ्या शेराने वळई सोमिया त्या पिडे शिडे जाऊन नका सुरका दे सोमिया बरी भलाई केली सोमिया समाधान संतोष दे सोमिया आपोर सोमिया अभिषेक सोमिया Jesus touch them Lord Jesus heal them Lord Jesus be your mighty healing be your mighty healing power flow into their body Lord Jesus आपोर सोमिया Jesus आपोर Jesus good कर सोमिया बरी भलाई केली सोमिया Jesus आमच्या लगे मागून सांगले हर एक लगे तुझ्या पायांतळा याकडे समर्पण करता गावान परगावान जैती पिडे कष्टाचा सोमिया या सगळं पिडे तुझ्या पायांतळा समर्पण करता सोमिया आपोड सोमिया आपोड तुझे दैविक सकत आपोड सोमिया आपोड का गुड कर सोमिया विविध पिढे आस्पत्रेच्या सगळ पिढे सांग सोमिया आपोड तो पेट्रोलच्या ससुमाय आपोड सोमिया तापमान सुरका दिले या दिवसांनी विविध तऱ्हेच्या तापमानी कोस्टोंच्या सगळ भावना तुझ्या पायांतळ्याकडे विशेष समर्पण आपोड तुझ्या तापमान सुरका दे भलाई की सोमिया कॅन्सर पिढे ओळख जाऊन कोस्टोंच्या सगळ भावनी सुरका दे सोमिया आपोड त्याची पिढा तुझं सोमिया तुझी खुशी वैतनला ती पिढा गुण कर सोमिया तुझे दैविक सत्य कर पेटा हालेलुया 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 जीसस touch Jesus touch heal Lord Jesus may your healing power flow pour out your spirit on them Lord Jesus pour out your spirit on them heal them Lord Jesus heal them Lord Jesus heal anoint them Lord Jesus anoint them Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, touch them, heal them, hallelujah, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी दिबिगल्या मगाचनो सुमियाचे आशीर्वाद आम्ही जोडून घेता एक घडी आम्ही उस्तिगाची जीवनची ती स्वाद आमची जतन घेऊनच्या हरी एकल्या की ती परिस्थिती ते वातावरण सुमियाच्या पायांतळाडिया आमची हरी एकल्याची कुटुंबा सुमियाच्या पायांतळाडिया आमच्या कुटुंबातल्या हरी एक हसान्या सुमियाच्या पायांतळा याकडे समर्पण करूया सुमियाची दैविक सगत कृपा आमच्या कुटुंबात वाळोवन दी बरें पण आमच्या कुटुंबात राज जावन दी खंयचीय वायट सगत वायट पण आमकां बाधा करिना जावं सुमियाचो स्पिरीट सुमियाची सकत आमच्या कुटुंबांनी राजवडकी पदवी चलोवन दी कित्याक सुमियाची पदवी अगणित आमी आयकलें ताची पदवी ताची सकत अगणित ही आमच्या कुटुंबात राज जावन दी आमच्या कुटुंबात बरेपण वाळोवन दी आशिर्वादाचो शिवर आमच्या कुटुंबात वाळोवन दी त्या लागून आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचो गांवांत परगांवांत आसलेल्या हरी एका भावनाचो उडासकान सुमियाच्या पांयांतळे तांकां समर्पण करुया सुमियाची आशिर्वाद वालच्या खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या मलगडी प्रायवंतां प्रत्येक जण पिडेस्ताचो उडास करुया बरात आमच्या कुटुंबांतल्या सुमियाच्या पांयांतळे आमी समर्पण करून तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें कोणें तुमच्या लागीं मागोंक सांगलां कोणाचो उडास येता ह्या कडेन तांचो हरी एकल्याचो उडास काडा सुमियाच्या पांयांतळे समर्पण कर तांचे खातीर तांच्या तेसावां खातीर मागा मोगाचें न्हू सुमियाचें बरेपण तांच्या जिवितांत तांणी अनुभव करच्या खातीर सुमियाची सकत करपा तांच्या जिवितांत वालचे खातीर मागा सुमिया कडेन मागा मोगाचें न्हू कोणा खातीर पुरो मागोंक आशेता कोणें तुमच्या लागीं मागोंक सांगलां तांच्या हरी एकल्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आख्या संवसारार शांती समाधान राज जावचे खातीर
झुजा बंद पडोनी पुरो प्रत्येक जण रशिया आनी युक्रेना मधले लगभग 2 वर्सां जावन हे बंद करच्या खातीर आमी मागया, बंद करच्या खातीर मागया मोगाचे आमच्या देशांत शांती समाधान राज जावच्या खातीर प्रत्येक जण उत्तराखंडांत एक हळ्ळीत त्या उदकाच्या लोटाक म्हणल्या बरें थंयसर प्रकृतीक अनाहुताक वळख जावन कितलो की लोक मेलो, कितली की घरां वाळून गेली, लोक कश्टांनी आसा. हे आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया मोगाचे भावंडां खातीर मागया. विविध कारणाक लागून कुटुंबाच्या सांड्यांक वगडावन दुखांत बेजारायन कश्टांनी आसता आमच्या कुटुंबां सोडास काडया. त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया, त्या सांड्यां खातीर आमी मागया मोगाचे आमचे वैयक्तीक दूख बेजाराय कश्ट आमचे समाजचे आमची जबाबदारी आमचो दिसपट्टो काम वावर आमचे सगळे दिसपट्टे जिवीत सोमियाच्या पांयां तळा सोमिया आप समर्पण करया. सोमियान आमकां आपोवच्याक अभिषेक करच्या खातीर त्या सोमिया कडेन आमी मागया मोगाचे आनी आमचेर हर एकल्याचेर सोमियाचे ती आशिर्वादां वालच्याक ती कृपा वालच्या ती आशिर्वादां दडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान. Idiavoda sacramenta sustana man करूया पूर्विल्या त्या रूपामधला नव्यो रीती आदर्या सलवटवेच्या अस्कत्वेच्या पावर्ताचे बोळ दिव्या ससे बापा तसे भूता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान अर्सिता तुका दोगांयच्या स्पिरितान समसमी नावाडटा. प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता या विजयी साक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो बल सदांच आमचेर आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो घन जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससनान.